Hebrewank Poth. Chapter 6. अशें आतां क्रिस्ता विशीं मुलावी शिकोवण सांडून ओदीक संपूर्ण शिकोवणेचेर लक्ष घालून फुडें वचूया. मुळाव्या स्वतांची आनी खबर कोच्ची न्हय. ती मुळावी स्वता म्हणल्यार मरण हाडटात तीं कर्तुबां सोडून दिवप, देवाचेर भावार्थ दवरप, शुद्धीच्या रिती विशीं, हात दवरपाच्या रिती विशीं, मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं आनी देवाचे जडटेच्या सासणांक तोखतल्या निर्णया विशीं शिकोवण. म्हणटच फुडें वचूया आनी देवाची खुशी जाल्यार हेंच करूंक आमचो हेतू. मनशांक जर एक पावट उजवाडाक पावलोलीं सर्गींचें देणें तांणी चाखलें, तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो, देवाच्या उतराची गोडसाण तांणी चाखली आनी येवचो आसा त्या युगाचें बळ तांणी अणभवलें. आनी तरी आसतना भावार्थाच्या मार्गावेलीं जर तीं कडसरलीं, तर असल्यांक नव्यान जिवीत बदलूंक परतून हाडूंक जावचेंच ना. तीं आपणाचेरूच खास्त मागून देवाच्या पुताक नव्यान खुस्सार मारतात. सोबे माजार ताच्यो केण्ण्यो करतात. खरेंच जमीन आपणाचेर परतून पडटा तें पावसाचें उदक पिवन रितोल्यांक आडावाचीं झाडां उत्पन्न करून देवाचो आशिर्वाद घेता. पूण ती कांटे आनी सोरांटे उत्पन्न करीत जाल्यार ती कित्याकूच उपकारना आनी तिका देवाचो शिराप फावो जावं येता. उजो लावून तिका लासतलीं. बोरवांसो आनी धीर दिवपाचीं उतरां. पूण तुमी प्रितीच्यानो हे भाशेन आमी उलयल्या जाल्यारूय तुमची गत ओदीक बरी आनी सोडवणेचे वाटेर तुमी आसात म्हूण आमकां खात्री आसा. देव अनित करिना. ताच्या नांवाचो मान राखून तुमी मोग दाखयला तो, भक्तांक तुमी आदार दिला आनी अजून तुमी आदार दीत आसात तो, हें सगळें तुमी केलां तें ताच्यान विसरूंक जायना. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बोरवांसो संपादनेक पावसर तुमची उर्बा थीर सांबाळूंक तुमचे मदल्या जण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आळशी जाल्लीं आमकां नाका. आपल्या भावार्थान आनी थिरायेन देवान भासायल्लें दायज जोडूंक पावतात तांची देख तुमी घेतलोली आमकां जाय. देवाचे खात्रेची भासावणी. देवान अब्राहमाक भासावणी केल्ली तेन्ना ताणें सोपूत घेवन ही भासावणी केली. आनी आपणाहून व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलो. ताणें अशें म्हणलें, खरेंच हांव तुका सुभां आशिर्वादान बोदतलों आनी तुजी सोंसत हिस्पा भायर वाडयतलों. आनी अब्राहम सोंसणीकाय धरून थीर रावलो देखून भासायल्लें तें ताका मेळ्ळें. मनशां सोपूत घेतात तेन्ना आपणाहून कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात. आनी कसलोय वाड उपजत तर सोपुता वरवीं सगलो वाड मिटोन येता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण भासावण्यांच्या दायजांक देव उक्तेपणी दाखोवंक सोदतालो देखून ताणें ती भासावणी सोपूत घेवन थीर केली. म्हणटच आतां बदलूंक जायनात तसल्यो देवान केल्ल्यो दोन वस्तू आसात. तांचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या बोरवांशाचेर आमचें मन घट लावून दवरूंक आमकां ताका शरणां आयिल्ल्यांक व्हड धीर मेळटा. जशें नांगर दर्यांत ओडें सुरक्षीत दवरता, तशें हो बोरवांसो आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. जेजू मेल्कीजेदेकाच्या जिनसाचो सासणांक स्थापलोलो आमचो परम याजक. सर्गींच्या देव मंदिराच्या पड्ड्यांतल्यान वचून गाभाऱ्यांत आमचे पासत रिगलोलो आसा. थंय आमी पावसर हो आमचो बोरवांसो आमच्या जिविताक सुरक्षा दिता. देवाचें उतर